भाजपान जी 34 जाणांची यादी काढल्या तो भारतीय इतिहासातलो काळो दीस आसा। भाजपान फामिली राज्याचे राजकारण चलयलां। इतले कार्यकर्ते आसूनय पक्षान फामिली राज्य चलयलां म्हण अमित पालेकरान म्हळां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज आमी भारतीय जनता पार्टीन जी 34 जाणांची लिस्ट काढल्या ती जर तुम्ही पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आयज गोंयच्या इतिहासान हो काळो दीस आसा। आमी तातली नांवां पळयलीं, मिलिंद नायक किंवा आनी कोण वेगळी नांवां पळयलीं जांकां रेपाक एक्यूज केला, जांकां आउटरेजिंग मॉडेस्टी म्हणून एक्यूज केला, जांचेर सेक्शुअल ऑफेन्सेसाचे आरोप आसा, अशा लोकांक तिकेट दिल्यात। बेटी बचाओ बेटी पढाओ म्हणटा पळय ही भारतीय जनता पार्टी, ते आज उगडे पडला। हो जो तांचो जो नारो आसा तो एकदम ताजे विपर्यास ताच्या विरुद्ध रावन तांणी आज टिकेटी दिल्ल्यो आसा। आज आमी पळयला फॅमिली राज म्हणून करताले, बाकीच्या पार्ट्यांचेर ते टिका करताले की बाकीच्या पार्ट्यांनी फॅमिली राज चलयला, पण तांची जी नांवां जर पळयत बाबूश मोन्सेरात, जेनिफर मोन्सेरात, दिव्या राणे, विश्वजीत राणे, इनफॅक्ट आज आमी सोशल मिडियाचेर पळयला की ताजेरय कितले विचित्र जोक जाल्ले आसा की मिस्टर एंड मिसेस कॉन्टेस्ट जालो आसा गोंयांत काय म्हणून। पण तातली जर ह्युमर कुशीक दवरलो जाल्यार एक आज फॅमिली राज जे म्हणटाली आज तेच फॅमिली राज आज भारतीय जनता पार्टीन चलयला। आनी इतले कार्यकर्ते आसा भारतीय जनता पार्टी कडेन, पणजेन आसा, तालिगांवान आसा, वाळपय आसा, पर्येन आसा, आनी अशे असंख्य कार्यकर्ते आसतनाय जेन्ना तुमी जे फॅमिली राज चलयता तेन्ना म्हाका दिसता हो गोंयच्या राजकारणा खातीर काळो दीस आसा। आनी उत्पल पर्रीकाराचे जर आमी उलयत जाल्यार ज्या मनोहर पर्रीकाराक आज पूर्ण गोंय आदरान पळयता त्या मनोहर पर्रीकारा बद्दल म्हाका दिसना आज भारतीय जनता पार्टी कितें आदर उरिल्लो आसतलो, कारण आज उत्पल पर्रीकाराक टिकेट न दिता ती टिकेट वेगवेगळे आरोप आशिल्ल्या मनशाक दिवप हातून विपर्यास दिसून येता। आनी भारतीय जनता पार्टी जे राजकारण घाणेरडें राजकारण गोंयांत चलयलां ताचो हांव निशेध करता। म्हाका दिसता आज गोंयांत हो काळो दीस आसा, गोंयची ही घाण साफ जावपाक जाय आनी ती घाण साफ करपाक आम आदमी पार्टी हो पर्याय आसा। आम आदमी पार्टी आज फुडें सरल्या गोंयच्या विकासा खातीर, गोंयचें बरें करपा खातीर, आनी तोच एम हातांत घेवन आमी आज फुडें सरल्या गोंयाक फुडें काडपाक, आनी ही घाण साफ करूनच रावतले। एक नवो विजन, एक नवो होप, एक करप्शन फ्री गव्हर्नन्स, स्कॅम फ्री गव्हर्नन्स आमी गोंयांत दिवपाक आज सक्षम आसा। आनी आमचे बरोबर जे लोक आज जुळत आसा ते पळयत जाल्यार दिसता की आमचो सरकार हो घडटलो आनी गोंयचो विकास जातलो, एक नवें गोंय निर्माण जातलें, गोंयचें बरें जातलें, गोंयच्या लोकांचें बरें जातलें, गोंयच्या तरुणांचें बरें जातलें, गोंयच्या बायलांचें बरें जातलें, आनी गोंय एक नवें गोंय म्हणून निर्माण जातलें हातून म्हाका दिसना कोणाकूच डावट आसपाक जाय।